आनी एक एक्विजिशन केलेलें आसा गव्हर्नरान आमच्या आमदाराचेर तशेंच BJPच्या गव्हर्नमेंटाचेर की एका कंपनीन खंय लॉकडावनाच्या नांवान लोकांक सामान पावोवपाक लागून कितलेशे पयशे दिल्लेले ते पयशांचो हिशोब ना म्हणून हेजेर सुद्दां ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की ते पयशे कंपनीन दिले ते पयशे गेले तरी खंय काय म्हणून. आयज काँग्रेस पार्टी कडसून आमच्या मनमोहगांव ब्लॉकासून हांव मुद्दाम तुमकां सगळ्यांक उगडास करून दिता आनी आयज आमी डिमांड करता तो हांव वास्को पुलिसां कडेन मागता SP सावथा कडेनूय मागता जी आमी कंप्लेन तुमकां जुलय 27 तारखेक दिलेली 2020 ही केस आतां रेजिस्टर करची. तुमकां आनी कसलो प्रूफ नाका. एक गव्हर्नरान स्टेटमेंट केलेलो आसा आनी जी आमी कंप्लेन तुका तुमी जी रेजिस्टर करून अशीच दवरलेली आसा ती बेगीनच्या बेगीन रेजिस्टर करची. आनी जे गव्हर्नरान सांगला जे लोकल आमदाराक जे पयशे दिला खंयचे कंपनीन ते खंयच्या कंपनीन ताका आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमी लोकांक सांगले जाल्यार लोक म्हणटले आमी ऑपोजिशन म्हणून उलयता. सो खंयच्या कंपनीन ताका पयशे दिला कितले पयशे दिला आनी ताणें खंयसर युटिलायज केले हो प्रश्न लोकांक ताणें सांगपाचो गरज आसा. लोकांच्या फुड्यान येवन ताणें क्लियर करची आनी मागता पुलिसां कडेन की बेगीनच्या बेगीन जी कंप्लेन आसा ती रेजिस्टर करून घेवची. आनी जर तुमी केस रेजिस्टर करना जाल्यार फुडें जो आमचो प्लॅन ऑफ एक्शन आसतलो तो आमी फुडें करतलेच. तुमकां एक आठवड्याचो टायम दिता. एक आठवड्या भितर जर तुमी कंप्लेन रेजिस्टर करना गव्हर्नमेंटाच्या स्टेटमेंटच्या वयतून जाल्यार फुडलो जो स्टेप्स आमी घेवंक जाय तो आमी घेतलेच. तेजे भितर आमी काँग्रेस पार्टी खंयच फाटीं उरपाक ना. सो आमी डिमांड करता परत एकदां की इमिजिएटली CMन आनी अदर्स जे कोण इनवॉल्ड आसा हेच्या भितर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर बाकीचे जे कोण मिनिस्टर आसा तांकां बेगीनच्या बेगीनसून हांगसून तुमी रिजायन जावचें म्हणून हें मागता. आनी जर तरी तुमकां मात तरी लज आसा जाल्यार तुमी स्वता मोरल ग्रावंडाचेर सोडून कित्याक आयज तुमी एक मरणाचेर लोकांच्या मरणाचेर पयसो केल्लो आसा. शेम तुमकां लज तुमकां ते लोक गोंयकार लोक आमचे मेल्लेले आसा 4000 लोक तेन्ना मेले आमचे कोविडाच्या टायमार हेंचेर तुमी पयसो करता. आनी हेच गव्हर्नरान उडोवन दाखला की हे गव्हर्नमेंटान मरणाचेर पयसो केलो म्हणून. सो मागता की बाबा एक मनशाक एक खंय तरी मात तरी माणूसकाय आसूंक जाय की बाबा एक मरणाचेर पयशे करप लोकांचे देखाचेर लोकांची जीव धोक्याक घालून हेजेर तुमी पयसो केल्लो आसा ही खूब लजेची गजाल आसा.